सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आणि पार्टी हाच्या बरोबर वेगवेगळे पार्टीचे विशय हे डिस्कस करपा खातीर आयिल्ले. पयल्यान पयलीं महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांची आमचो इलेक्शन प्रभारी म्हणून नियुक्ती जाली. इलेक्शनाच्याय संदर्भात डिस्कशन जे आसा हे कॅबिनेट मंत्री आनी पार्टी हाज्या मदीं डिस्कशनाचो हो एक पार्ट आशिल्लो. सो ताजेरूय डिस्कशन जालें. इलेक्शनाचे वेगवेगळे इश्यूज हे बी आमी डिस्कस केले. तिसरो इशू म्हत्वाचो जो आमकां सातत्यान आमच्या विशेष करून पुराय गोंयांत टॅक्सीकार भावांक जो इशू भेटयता आमच्या समोर सगळ्यांनी प्रत्येकान म्हाजे कडेन निवेदन दिलें. आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मायकला कडेन आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू कडेन हे सगळ्यांनी निवेदनां दिल्लीं. त्यातल्यान सोल्युशन काडपा खातीर आमी मिटर विथ डेटा हो फ्री दिवपाचो थारायला. 100% तांकां फ्री जो आसा हो तांकां फ्री दितले. दुसरी गजाल तांची कंटिन्युअसली डिमांड आशिल्ली की गोवा मायल्साकूय बी मिटर बसोवपाक जाय म्हणून. तांच्या मदीं आनी डिस्क्रिमिनेट जावपाक जाय. त्या खातीर गोवा मायल्स खंयच्याय टॅक्सी खातीर मिटर हो बसयलो वयतलो. तिसरी गजाल तांच्यांनी आमी तुजी जी नोटिसीस तांकां दिल्या तेजे टॅक्निकली तो प्रॉब्लेम रिजॉल्व करून तो विथड्रॉल तांकां जाता तितके बेगीन मिटर बसयल्या उपरांत तांचोय प्रॉब्लेम जो आसा पळय होय प्रॉब्लेम तांचो रिजॉल्व जातलो. सो तो प्रत्येक ड्रायव्हर जो आसा पळय हाजे कडेन बॅच आसप कंपल्सरी आसा. 100% ताजे कडेन बॅच आसपाक जाय आनी बॅच आसतल्या ड्रायव्हरा कडेन मिनिमम 15 इयर रेजिडन्स आसपाक जाय. जेणे करून त्यांची बरीचशी कंप्लेन आशिल्ली की भायले ड्रायव्हर ते गोवा मायल्साचेर आसा म्हणून आमकां प्रॉब्लेम जाता. ताच्या खातीर हे प्रॉब्लेम रिजॉल्व जाले काय बरेचशे आमच्या सगळ्या टॅक्सीकार भावांचो हांवें उलयता आसतना खूब जाणांक सांगलेलें की चवथी पयलीं तांचो इशू आमी रिजॉल्व करतले. सो दॅट आमी आज सगळे जाण डेटा सांगलो मिटर विथ डेटा ताची सगळे जाण मेळ्या उपरांत ताजेर डिस्कशनूय जालें आनी ताजेर आमी सोल्युशन काडलां की तांकां सगळ्या टॅक्सीकारांचो तेंच्यो ज्यो डिमांड आसल्यो ह्या डिमांडाच्या सहीत आमी तेंचे सगळे इश्यूज जे आसा ह्या डिमांडा वयल्यान तेंचे रिजॉल्व जाता. वॉट अबाउट येलो ब्लॅक टॅक्सी बिकॉज तांकां ऑलरेडी मिटर आसा सो तांकां परतो मिटर घालचो पडटलो. म्हाका दिसता No, this is a digital meter. That is an outdated meter. This has a GPS system. This has a tracking system with back-end services. So you cannot compare both. They have to install the new meter. And we are giving free of cost. कनेक्टिविटीचा प्रॉब्लेम कितें आसा म्हणून फाटीं We are पळोवंक giving the free of cost for No, them. but, ती बरोचसो विशय जो आहा पळय तेंचो हातूंतल्यान रिजॉल्व सो तो कनेक्टिविटी जावन ती बॅटरी पण डावन जाता म्हणून ते भोव मारताले. तांकां टॅक्निकली प्रॉब्लेम जो आसा मिटर घातल्या उपरांत तांकां कांय उरना ताजेर डिस्कशनूय केलां. आयज पर्यंत तशी खंयचीच कंप्लेन ना. एप्रोक्सिमेटली कितल्या लोकांनी बसयला म्हणून 1,500 2,500 सुमार ऑलरेडी बसयला. बुकींग आणि 600 बुकींग जाल्ले आसा. बरे प्रमाणांनी मिटर बसयला. आता मेन तेंचे कितें आसलें जे मान्य मुखेलमंत्र्या कडेन तेणी मागलें आमकडे पॅन्डेमीक जाल्ले कारणान पयशे ना बसोवपाक. आमी फ्री दितालेच. फ्री कितें दिताले पयले 50% मागीर 50%. आता फूल फ्री दिवपाक मान्य मुखेलमंत्र्यान जे डिसिजन घेयला आमी सगळ्यांनी मेळून घेयला ते आमी पालन करतले. म्हणजे तांकां आनी पॅन्डेमिका एक्सक्यूज घेवन आमकडे पयशे ना म्हणपाक मेळपा ना इतले. मायकल बाब आर यू सॅटिस्फाईड? ॲप आणि टॅक्सी वॉट इज डिफरंट ना मीटर आणि हेचे वॉट विल बी द डिफरंट सर? ॲप म्हणल्यार आता डिजिटल मीटर इज अ टायप ऑफ ॲप ओनली इन द सेन्स इट कॅन बी ट्रॅक back-end with back-end services. You can monitor. That's how the other vehicles are even putting VLTD device because of that to track the vehicle. Panic button is there if there is some issue in the taxi with lady passenger. All this is part of a digital meter where it has a footprint of app. And I have instructed NIC, which is the for people providing technical data, to even from the phone you can book the same taxi. So they said in 2 months time, maximum 2 months time or 3 months time, it will be like a app. That meter itself will be like a app. So there is no problem. आता तेंगे मेन ग्रीवन्स मान्य मुखेलमंत्र्यान सॉल्व केला. पयशे ना म्हणटाले मीटर बसोवपाक. युनिफॉर्म रेट फॉर एवरी. वॉट इट इज युनिफॉर्म. ना पण परमिट कॅन्सल केला ते कितें तांची महत्वाची आनी एक डिमांड आशिल्ली की रेट इन्क्रीज म्हणून आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांचो रेट ऑलरेडी इन्क्रीज केल्लो आसा. ज्यांची परमीट कॅन्सल केला तांकां जाता तितके बेगीन मिटर जसो बसयलो न्ही ताचो व्हडलो प्रॉब्लेम जावचो ना. आमी तो थोडोसो तांकां जी नोटीस इश्यू केल्या पळय न्ही आमी डिपार्टमेंटाक सांगून त्यो नोटिसीस ज्यो मिटर बसयना फुडें विड्रॉ केल्या. सीएम पण ह्याच इशूक लागून तुमच्याच मिनिस्टरा मध्ये तू मेळमेळ झालेले दोघूय हा म्हणून ताका लागून काय हरकत ना. काय तू महिना आमी सगळे जाण बसोन मिटर इशू रिजॉल्व झाला मायकल बाब? नाही आम्ही सांगलेले हा ते भाशेन की फ्री मिटर बसोवचो आणि तितून भितर कॉम्पिटिशन करचें न्हू.
जे कितें आहा आमचे सगळे हॉटेल इंडस्ट्रीनी तेंचो सिस्टम लागलेलो आहा ते सिस्टमान कोणी इंक्लूड करूंक जायना इतले आमचे एकदा रेट वायज आणि मीटर बसलेलं काय युनिफॉर्म युनिफॉर्म सेम वन मोर थिंग इज देवीन महाराष्ट्र कॅबिनेट आसा ना महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर तुमकां पयले फाटल्या दिसांनी कितले फावट मेळोनूय गेले सो तेजे एक्सपिरियन्स कितले बऱ्याक पडटले तुमकां इन गोवा शुअर शॉट महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फाटले फावटी बिहारच्या इलेक्शनाकूय बी ते इन्चार्ज आशिल्ले आणि दुसरी गजाल मराठी स्पिकींग आसा आणि तांचो गोंया कडेन खूब लागचो संबंद आसा पुराय गोंयांतल्या इलेक्शनांनी खुबशे फावटी ते पार्टिसिपेटूय जाल्ले आसा त्या खातीर डेफिनेटली तांचो वास्ट एक्सपिरियन्स संघटनेन आसलेलो महाराष्ट्राचे ते प्रदेश अध्यक्ष सुद्दां उरलेले आसा एक्सपिरियन्स हो डेफिनेटली आणि गोंयांतल्या प्रत्येक आमदारा कडेन तेंची स्वताची डायरेक्टली लिंक आसा वळख आसा ह्या सगळ्याच्या बळाचेर कार्यकर्त्यांच्या मदीं एक उत्साह आसा ते येयल्ल्या कारणान आमकां परत एकदां आमी जशें म्हणटा की येता त्या 22च्या इलेक्शनाक 22+ सीट आमी जिखतले चवथ जायना फुडें रोखडे दिवप एक नोटीस तुम्ही किती सर्व केला रिगार्डिंग द लेबर लास्ट टाइम तुम्ही अमाउंट इज 6,000 सर इलेक्शना बद्दल आयज कितें लास्ट पॉयंट आमी मिटर ऑलरेडी फ्री दिताले आतां आमी तेंच्या पयशे भरपा पडपाना जे पयले बसून मागीर रिफंड करता ते 2 एडिशनल वस्तू एज अ गणेश गिफ्ट म्हणजे आमी तुमी जाणा कितले प्रमाणान आमी आमचे गणेश मनयता सीएमान तांकां फ्री दिला एक डेटा सर्विसीस फॉर द होल इयर एंड बॅक एंड सर्विसीस हे सेपरेट 1200 रुपया भरपा पडटाले म्हणजे 2,500 तेय तांकां फ्री मेळटा गव्हर्मेंटाचे पेज येवचो ना गव्हर्मेंटाचे फायनान्शियल कितलो बर्डन येतलो ते ऑलरेडी ते बजेटान प्रोवायड केल्ले आसा टोटल बर्डन इज अबाउट 34 crores टोटली सगळ्या आसा सध्या गव्हर्मेंटा होय ऑलरेडी आमी ते बजेट प्रोविजन केल्ले फायनान्सा कडेन सुद्दां क्लियरन्स घेतलेले ओली तांकां मागीर दिवपाक केल्ले आतां हांव आमचे टॅक्सी भाव सांगता हो सरकार तांकां तेंचेर विश्वास दवरलेलो आसा जे ते मिटर टेम्पर करीत कितें करीत म्हूण आमी मागीर तांकां रिफंड करतले आतां तेंचेर विश्वास जो सरकारान दवरला तेणी विश्वास प्रमाणे रावपा जाय आनी बरे भाशेन मिटर वापर करून बरी सर्वीस आमचे ट्युरिस्ट तशें आमच्या गोंयकारांक दिवपा जाय इलेक्शना बद्दल कितें जालें स्ट्रेटजी इलेक्शन आयज फाल्यां या मरे नो इलेक्शन फाल्यां दिता ते थोड्यांक मेळटले बाबू एकूच क्वेश्चन तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू तो हेचो कोर्टा कडेन थंय इश्यू जाल्लो इलिगल कन्स्ट्रक्शन तेजेर कितें तुमी कशें पळयता ते बाबू कामदार रामाचो तो इश्यू जाल्लो तेजेर कितें आहा तुमचें रिएक्शन हां तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू तो ना कामदार राम तो इश्यू जाल्लो इल्लीगल